आयज जे स्टार्ट केला कंप्लीट करीत जाल्यार खूबशें काम आमचे कमी जातले. सेकंडली कांदोलीसून पावर आयज कलंगूट वयता आनी कांदोलीचो जेन्ना लायन कलंगूट वयता गावरावाडो ईस्ट वेस्ट पार्ट ऑफ नायकावाडो हो आमचो फिडर फीड करता. कलंगूटान आमचे ओन सब स्टेशन आसचे म्हणजे ओनली फॉर द विलेज ऑफ कलंगूट बिकॉज इट हॅज डेव्हलप 10 folds. इतले डेव्हलपमेंट जाला, इतली हॉटेलां येयली, इतली कितलीशीच फ्लॅटां येयली आनी अजुनूय काम चालू आहा. ही जी व्हडली बिल्डिंगां येता, ही जी व्हडली हॉटेलां येता, हेचे काम लायसन्सीस अंडर प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आनी पंचायत ही स्टॉप जावपाक जाय. इतल्याकूच लागून हांव म्हणटा स्टॉप जावपाक जाय की आमकां पावर जो जितको जावो हे एरियेक कलंगूटाक, कांदोली, शिंकेरी बागा मेवना उदकाचे मोठे व्हडले प्रॉब्लेम आहा. वॉटर सेवरेज कनेक्शन अजुनी कांदोली आमी काम स्टार्ट करूंक ना. कलंगूटानूच पायपलायन घातिल्ली आहा म्हणजे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चरान फाटी उरल्या. हे 4.5 वर्सांक म्हाका दिसता आमी खुबशीं कामां केली, खूब ट्रान्सफॉर्मर एड केले, सालिगांव सब स्टेशनाक अपग्रेडेशनाक एड केले, पूण कलंगूट सब स्टेशनाचें काम अजुनूय स्टार्ट जावंक ना. आमचे NOC फ्रॉम कोमनिदाद मेवल्ली आहा. जो तर इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे कडेन ना जाल्यार बिल्डिंगां बांदून आमचे लोकल लोकांक त्रास कित्याक करपाक जाय हे म्हाका तरी दिसता. अपग्रेडेशन आतां आमी फावंडेशन स्टोन लायलाच, काम स्टार्ट जातले. बट अंडरग्राउंड केबलिंग इन द मेन कोस्टल बेल्ट म्हणजे शिकेरेसून बागा जो मेन रोड आहा आनी मेन रोडारसून बीचार जे रोड वयता हे सगळे LT लायनी सेक जाल्ल्यो म्हणजे सोकला येयल्ल्यो आहा. ही सगळी LT लायन अंडरग्राउंड जावपाची गरज आहे आनी ही जो तर अंडरग्राउंड करतले जाल्यार आमकां फंड्स येवपाक जाय. फंड अलॉटमेंट अराउंड 35 crores सुमार एस्टिमेट आहा हेजो. पयली फर्स्ट फेज, सेकंड फेज आनीक आहा. जो तर आमी मेन रोड आनी इंटरनल रोड गोईंग टू द बीच जो तर करीत जाल्यार चडशे काम म्हणजे जे पावर फेलियर आहा काम जे चुडत पडले आनी लायन शॉर्ट जाली, फ्यूज ट्रीप जालो, हे काम कमी जातले. अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय कलंगूट, कांदोली, बागा, शिंकेरी दिवपाक आमी वावुरता. हांव तुमकां एक उतर दिता. मायकलाच्या उतराक ह्या हेतून हे एरियान नेक्स्ट गव्हर्मेंटान आमी लो टेन्शन अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम जे बीच बेल्ट आहा तेजेर पयलीं घेतले. एस्टिमेट त्यांनी केला, एस्टिमेटूय सांगला सरकाराक 35 crore आनी 40 crore एस्टिमेट एज फार एज पावर इज कन्सर्न. कांयच प्रॉब्लेम ना करपाक. मायकलान गेले 4.5 वर्सां, आतां 5 वर्सां जालीं म्हणटो. 5 वर्सान प्रत्येक असेंब्लीन म्हाका दिसता होच विशय काडीत आसलो, हेच उलयतालो, हेच सांगतालो, डिमांड घालीत आसलेलो. तेणी सांगलेली जायती कामां आमच्या डिपार्टमेंटान ताका हेल्प केला आनी हेच्या मुखारय खुबशीं कामां तेची जावपाची आहा. आयज तुमी पळया सगळ्या अख्ख्या गोंयांत जे डेव्हलपमेंट चालू आहा तेतून पावराचें डेव्हलपमेंट बऱ्यापैकी जाल्लें आहा. अशी बारीक बारीक कामां सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्या. बारीक व्हडली कामां करून एका धपक्याक सगळें सोंपोवंक जायना. आमी फुडल्या टर्माक थोडेशें आमचें काम उरलां तें कंप्लीट करपाचें तुमकां आश्वासन दिता आनी ह्या भागांत चडशें करून मायकलाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी प्रायोरिटीन कितें काम आसलें तें घेवपाचें तुमकां आश्वासन दिता.